वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज संडे आणि तुमका खबर आहे संडे आम्ही खंय वयता म्हणून. पण आज बरो आसतलो वेदर म्हणजे पाऊस नाहीच आणि आज चितलेले खंय या म्हणून आज शिवायचं काम येयला तर म्हटलं असं म्हटले. पण आज पाऊस तरी नासलेले बरे असले वचून असेल बाहेर आयतारा सो काम येयला आणि असं म्हटले नेक्स्ट संडे एक मिनिट गाडी बघता असो. सो आता वयता आम्ही पणजी नुस्तें हाडपाक. खूब दीस जाले नुस्तें ना आणि नुस्तें ना जाल्यार खबर आहा तुमकां म्हाका जेवण वचना. सो म्हटले या म्हटले पणजी आणि सांजचो मागीर शिव कामां वयतलो. त्या सांजचे इव्हेंट येयला. एक्चुअली केलेले प्लॅन सकाळचे खंय तरी या म्हणून मागीर कितें जाता खबर आहा येवपाक बी मागीर लेट जाता आणि मागीर ताका इव्हेंटाक वचूंक जाय. सो म्हटलें नाका म्हटलें आनी आतां पावसाचो दीस सांगूं शकना. सो म्हटलें आयज खंय नाका तू वच म्हटलें तुज्या कामाक. आणि जुलय म्हणजे दिस मंथ जुलय मंथ न्ही इव्हेंट खूब कमी आहा सगळ्यांचे इव्हेंट न्ही खूब कमी आसा. सो ताका लागून जे येता न्ही ते सोडप ना घेवपाचे. तो म्हटलें तू वच म्हटलें इव्हेंटाक पळया नेक्स्ट संडे इफ इव्हेंट बी ना जाल्यार नेक्स्ट संडे या म्हटलें. ओके तो ब्रेकफास्ट करून जस्ट भायर सरला आणि आयज न्ही मातशें लेट उठले आमी. आयताचे मातशें लेट उठ्ठा कित्याक सदांच आमी बेगिना उठ्ठा न्ही. सो एक दीस मातसो रेस्ट. ओके आणि ब्रेकफास्ट बी सदां आयताचे आमी ब्रेकफास्ट बीन कांय करना. सो जे आहा घराडे बिस्कीट आसूं टोस्ट नाल्यार मॅगी बीन करून खाता तेच. ओके तो जस्ट चाय पिवन भायर सरला आमी आणि शिव येयला दाखयत आणि शिव पळय नुस्तें हाडून या म्हटलें कितें म्हणटा बरें हांगाच मेळटा खंय. हांवें म्हटलें हांगा कितें मेळटा या म्हटलें पणजी मेळपाचें मुश्कील आयज पळोवया कितें मेळटा तें. जे मेळटा तें घेवन येता. म्हाका बारीक सुंगटां जाय आयज. ती बायल बसल्यार पुरो म्हाका दिसना की पावस खूब आहा न्ही ताका लागून. पूण पळोवया खूब दीस जालें नुस्तें खावना अशें ना. हेका कांय फरक पडना. हेका दाळ आसल्यार पुरो आमकां हांगा गळ्यांक वचना जेवण ताका लागून. सो म्हटलें आयज या. बुधवारा हें आसलें न्ही आषाढी एकादशी नॉनवेज खावंक ना. मागीर फ्रायडे ना थर्सडे ना सॅटर्डे ना शिव आहे. ओके सो पावस नाही भायर सरला 10 जाली हांगासरूच. चला मेळटा तुमकां पणजी मेळटा. म्हाका कमेंट करता खूब जाणां की आतां मशरूम येतले न्ही गांवठी मशरूम ते रेसिपी शेअर कर खंय. आतां पळयता दिसता जाल्यार घेता पण मुश्कील आतां मेळपाक न्ही शिनात. पण हांवें हितून पळयला गोवा न्यूजार येयला खंय. सो आतां आमी 2-3 दीस आमी अशें पणजे वयता. म्हाका दिसूंक ना न्ही भायर अशें रस्त्यार बसलेले अजून ते येवंक ना. पळया मेळा घेता पण स्टार्टींग मातशें रेट आसता 500-1000. पळया कशें कितें ते आमकां हांगा मेळना. म्हणजे भयणीक थंयसर बरें आहा कुमटा तेंचे थंयसर फाटल्यान बी जाता म्हणजे आजीगेर बीन बरें. आनी ते मशरूम जाताना काडपाक म्हणजे काडूं वचूंक जाय अशें ना ते मजा खंय आमकां हांगा कांय ना. पळया इफ ते मशरूम बी मेळ्ळा कितें रे हो पळय शिकता जालें का थंडी सुरू रे. पळयता खंय मेळ्ळ्यार बीन न्ही घेवया मशरूम करया दाखय तुमकां. शाकोती बीन बरें आसा तेजे. रेयांची मम्मी डॅडी पावली म्हाजे अळू वडे पावले दुबय. आतां रुबिना घेतले. आतां रेयांची मम्मी डॅडी हांगा आहा शाहजान. मागीर रेहान वयतलो थंयसर तेजे घरा घेवन येतलो. मागीर आयज म्हाका तूं करून खातलें तें आयज रातचें ताका कॉल करून पळोवंक जाय. आयज रेहान करतलो आमी करपाची गरज ना रेहानच करतलो कित्याक सगळें पावले म्हणून करून खातलें. पळोवया कशें ताका आवडल्या काय ना म्हाजें पळोवया सांग तुमकां मागीर फाल्याच्या व्हिडियोन. ओके पार्किंग मेळपाक मुश्कील कार हाडलें हेंच प्रॉब्लम. सो भितर पार्किंग थंय दवर न्ही भितर थंय पार्किंग आसता न्ही भितर म्हणजे गाडी मातशी सेफूय उरता. हांगा अशें भायर धरप न्ही मातशें प्रॉब्लेम जाता लोकांकूच त्रास मागीर ते पळय. हय थंय भितर दवर तूं चल. आवय नुस्तें आसल्यार पुरो कोण दिसना खाली खाली दिसता कशें हांगा अशें बसता सगळे हांगासर कांय ना दिसता. बारीक बारीक घेवन बसला हांगासर. ओके हांव देंवता हांगासर तूं गाडी पार्क करून यो. कशें रे 1100 रुपये किलो. मिक्स मरते कितलो वेळ तुका एका कोण ना कोण मेळटा गजाली मारपाक. नुस्तें पळयला चल चल नुस्तें बी सोपात चल रे मागीर बिल्लो हात लाय.
बरोबर आहे. हां अहो बांगडे किती व्हडले व्हडले हे किती रे गोशी खबर आहे नी बरं शाईन मारता मिक्स नुसते पळय मिक्स करबट आणि कितें आहा येता गे बांगडे वर आंटी म्हणटा हे कशे 1200 तो देव सुंगटां धवी आहा सामकी न्ही वायट सारके पापलेट पळय बरें आहा पापलेट कशे गे पापलेट कशे पावशे 1500 पापलेट 1500 यो आयज खूब दिसांनी दिसलें इसवण कशें इसवण 800 रुपीज किलो खंय आमगे येयल्ले तेन्ना आमी व्हिडिओ काडूं नासले आयज पळय जे कोण आमगे येयल्ले हांवें व्हिडिओ काडूना पळय ते म्हाका परत मेळटा लास्ट टायम एकता नाईक मेळ्ळें आनी आयज हे मेळ्ळें येना विनया घेतले काय अरे चुकले मम्मी मेळपाची मम्मी चुकली इतले खबर ना तुझी बहीण ती आई इल्ले आमगे खबर कोण मँगो हाडलेले हा मँगो खाले मँगो पैसे हांगासर गँग पळय सो जालें आमचें घेवन आनी जे नुस्त्याच्या शिणात वाट पळयतालो जाय 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 म्हणून आयज एकलोच मनीस घेवन बसलो इसवण घेतला आयज आनी तिसरें घेतला म्हाका जाय आसलें बारीक सुंगटां पण नासलेले बारीक सुंगटां तिसऱ्यो हुमण करतले आनी हें तुजें इसवण फ्राय करतले खूब दिसांनी इसवण घेवंक नासलें न्ही आनी ना चड कोण एकलोच घेवन बसलेलो ते बी 4 का 5 आसलेले एकल्यान कोणें व्हेले आमी घेतले आनी 800 रुपया किलो घेतला जाल्यार आमकां उरतले आनी ट्युजडे बीन उरतले खूब व्हडले आसलेले ते पुरो ओके आनी कांय घेवंक ना बांगडे बी खूब आसलेले बांगडे खावंक वाज येयलो आमकां नाका मुड्डोश्यो म्हाका नेक्स्ट टायम मुड्डोश्यो घेवया आनी दिस टायम तुवें तुजें इसवण घेतलें म्हाका मुड्डोश्यो जाय नेक्स्ट टायम बरें व्हडले व्हडले आहा एकलो हंपालो 1100 आनी इकली बायल हंपाली 1200 बरें व्हडले आहा ते पीस केले न्ही एक 3 पीस जातले फ्राय बी बरें आसा तेजे नेक्स्ट टायम मुड्डोश्यो घेवया ओके सो चला घरा वयता बरें आयज पावस ना आयज ओके चला आनी एका बेगीन वचूंक जाय कामांक सो पयलीं सगळें जेवण रेडी करूंक जाय मागीर हांव दोनां वयता खंय ताका लागून ओके चला आयज ते मी कुबे काडटा कुबे तिसरे रे कुबे म्हाका सांगता तिसरे म्हणून सांगता ना 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 कुबे ते ब्लॅक कलर असतात हा आणि हे व्हाईट असता पळय ते तिसरे तिसरे भायर सामको पावस ओदोच्या पावस ना आता पळय आणि किंगफिश नी मीठ लावून दवरला थोडे आयज फ्राय करतले आणि ट्यूजडे नी हे करतले हांव कटलेट बी बरें आता आमी स्कूलान दिवं शकता कित्याक मसलो व्हरता खंय गे रेंव खूब आहा बरें तेका वॉश करून जाय अशी हांव फ्रिजीन दवरता तोंड ओपन जाता न्ही सो म्हटल्यार आयज आदोळीन करया टायम ना फ्रिजीन दवर मागीर तोंड ओपन जातले ताका बेगीन वचूंक जाय न्ही ताका लागून हेजी रेसिपी तुमकां शेअर करता हांव गरम मसाला घालून करतले आयज करी तुमकां शेअर करता तिसऱ्यो क्लीन जाल्ले आसा तो म्हटल्यार पयलीं करी करया आनी तुमकां करी हांव शेअर करता ओके केन्ना टायम जातलो मागीर हांव वयतलें शावर घेवपाक ओके सो हांगासर दाखयता तुमकां तिसऱ्याची करी करपाक गरम मसाला घालून करतले हांव आनी सोय बीन भाजून घेवंक जाय आनी दाखयता तुमकां सो हांगासर न्ही हे पळयात सो हांगासर एक गेनाल अर्द वळ ग्रेट करून घेतला हांगासर एक 5-6 लसूण घेतला आनी ग्रीन चिली घेतला थोडेशे आनी हांगासर न्ही हे पळयात एक कांदो न्ही अशें आमकां न्ही गॅसीर अशें भाजून घेवंक जाय अशें भाजून तुमी न्ही करी करात तिसऱ्याचे बरें जाता आतां हें भायल्लें आहा पळय कवर काडूंक जाय कित्याक बरें ब्लॅक जाला न्ही ताका लागून सो पयलीं आमी न्ही हें सोय आनी हें सगळें न्ही भाजून घेवया मातशें सो थोडेशें तेल घालता तुमकां जाय जाल्यार न्ही कांदो न्ही अशें फ्राय करूं शकता तितून कायलीन तेल घालून पण गॅसी वर फ्राय केल्यार न्ही एक बरो टेस्ट येता करीक सो जेन्ना तुमी करी करतले पळय तिसऱ्याचे अशें कांदो न्ही गॅसीर फ्राय करात ओके सो आतां हितून घालता लसूण
आणि ग्रीन चिली ताका आता मातशें भाजून घेऊया. मातशें ब्रावन जायचं आनी आमकां हें भाजून घेवंक जाय. सो लसूण आनी मिरसांगो आनी फ्राय जाल्ले आसा. आतां आमी घालया सोय आनी सोय घालून न्ही बरें ताका ब्रावन जायचं न्ही फ्राय करून घेवया. सो आतां न्ही बरें फ्राय करून घेवया. तर सोय न्ही हांवें भाजून घेतला आनी थंड जाल्ले आसा. आनी ते कांदे न्ही हांवें फ्राय करून घेतलेले पळय ते कट करून घातला. आनी हांगा घातला एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो आनी एक व्हडलो चमचो घातला गोवन गरम मसाला इतलेच. ओके आनी आतां ओके आनी उरला. सो आतां घालता हितून आमटान. ओके उदक घालून न्ही आमकां हेजेनी फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. सो हेजेनी हांव पेस्ट करून घेता. सो मसालो वांटून जाल्ले आसा. आतां आमी करया करी. तेल घालता एक 2 व्हडलो चमचो. सो आतां घालया आमी कांदे. सो हांगासर एक कांदे न्ही चॉप करून घेतला. आतां कांदे 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. सो कांदे न्ही हांवें 1-2 मिनटांनी फ्राय करून घेतला. आतां आमी घालया तिसऱ्यो. आणि तिसऱ्यो हें करतना ते उदक आसता न्ही ते उदक घालप आं. उदक उडोव नाकात. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां धांपोन न्ही आमकां तिसऱ्यो न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय एक 10 मिनटां. सो आजून न्ही हेका बॉयल येवंक ना. मातशें आयला. थोडेशें मीठ घालता. ओदोळ न्ही हांव मीठ घालपाक विसरलें. ओके मीठ घालता आनी ताका मातशें बॉयल येवनी बरें ताका शिजोवनी. ओके एक जाली. ताका आतां बेगिना बेगिना करून वाडोवंक जाय. शीत दवरला हें पळय आनी मातशें दवरता धांपोन. आनी हेका न्ही नुस्त्याक न्ही मीठ लावन सॉरी आनी नुस्त्याक न्ही मसालो लावन दवरला. हें पळयात. ओके सो शिवराताक न्ही खोबरें तेलान भाजलेलें न्ही आवडना नुस्तें. तेजें न्ही व्हडलें व्हडलें हें दिसता असो ना तो. हें जाय तें जाय खोबरें तेल घातलें ताका आवडना. भायर बरें चाटून चाटून खाता. चणा भाजी हें भाजी त्या भाजी घराक कितें केलें न्ही नाटकां चलत तेजे. आतां खोबरें तेल भाजलेलें ताका आवडना. ताका एकूच ताका भाजून दिता तेल घालून. मागीर आमकां टायम आ जेवपाक कित्याक तो बेगिना वयता न्ही. ताका एक पयलीं भाजून दिता मागीर आमी खोबरें तेलान भाजता. खोबरें तेलान भाजलें न्ही तें खावंक बरें लागता. एका पळय एका स्टडीज कर म्हणटा म्हाका उखलोंक येयला. पुरो पुरो फाल्यां हें आहा वर्कशीट पळय आनी हें आहा प्रोजेक्ट. आयज प्रोजेक्ट करूंक जाय आनी तुमकां दाखयता हांव प्रोजेक्ट. म्हाजी फेवरेट प्रोजेक्ट ते. जाल्यार आमी धाकटा आसतना आमकां असले प्रोजेक्ट जाले करपाक. तो आयज ताका दिला मागीर करया आमी. आनी भायर हां हय हय रे मागीर दाखोवया आमी. सो आतां जालें शीत दवरला करी जावनी. नुस्तें फ्राय करता मागीर हांव न्हांवपाक वयतलें. टेंशन ना म्हाजें. आनी भायर सारको पावस वदळच्यान आमी मार्केटाक गेले तेन्ना पावस ना. आनी नुस्तें न्ही इसवण न्ही ताणें न्ही मातशें मोठे मोठे कट केला. कित्याक खबर आहा तें मातशें मोव आसलेलें. ताणें आयसान घालून दवरूंक ना दिसता. मातशें मोव आसलेलें पण नुस्तें बरें आहा. पण ताणें न्ही स्लायसीस आहा पळय मातशें थीक केला. अशें पातळ करूंक जाय. तो म्हटल्यार आयज फ्राय खावया आनी ट्युजडे म्हाका कटलेट करूंक जाय. इसवणाचे कटलेट न्ही ऑलरेडी हांवें शेअर केला. जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार म्हाका सांगा हांव परत करता. कमेंट करा. पण इसवणाचे कटलेट न्ही एकदम बरें लागता. सो मागीर म्हटलें जे की म्हणजे मोव मोव पिसीस आहा पळय इसवण स्लायसीस तेजे कटलेट करया म्हटलें. आनी जे कितें बरें फ्रेश म्हणजे घट्ट अशें आहा पळय पिसीस ते फ्राय करया. खूब सारे कटलेट करूं ना. ओके चला आतां मसाला घालया. जालें बरें शिजलेले आसा तिसऱ्यो. आतां मसाला घालया. सो हें पळया जाल्लेलें आसा. ओके सो आतां आमी घालया मसाला. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. तो जस्ट थोडेशें हांव उदक घालता कित्याक थोडें उदक आसलेलें हितून चड पातळ जातलें मागीर. ओके आनी हें आहा पळय तिसऱ्याचे करी आहा पळय तुमी पाव वांगडा बी खायात बरें लागता हें. सो बरें एका मिक्स जाल्लें आसा आनी थोडेशें मीठ घालता. मीठ कमी आहा हितून. ओके बरें मिक्स करा. आतां एका न्ही बरें अशें खतखतो हाडया. बरें एका बॉयल करून घेवया.
सो पळयात करीक न्ही बरें खतखतो आयिल्लें आसा आनी रेडी आहा. आतां घालया कोथमीर चॉप केलेले. हे पळय जाल्लें आसा. सो मुद्दम हे ट्राय करा तुमी. बरें जाता पाव वांगडा बरें जाता हें खावपाक. तो जस्ट न्हांवून येयले आनी आतां फ्राय करता. शिव गेलो जेवन ओके ताका एक फ्राय करून दिला हांवें गेलो आनी हे फ्राय करता जे ओके. सो जेयता मागीर तेजे हे घेवंक जाय म्हाका प्रोजेक्ट ओके दाखयता तुमकां मागीर ओके. जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. चला तो आयज न्ही हांव बसला रितिको वांगडा जेवपाक. फोर्स करपाक लागलो म्हाज्या वांगडा बस म्हणून. म्हाका न्ही हांगासर बसून जेवपाक जायना. तो रितीक न्ही रडपाक लागलो बस म्हणून. सो आयज हांव रितीक वांगडा जेवंक बसता आनी तो किंगफीश बीन खायना. सो कितें करतालें खबर हांव ताका इल्ले पीस न्ही काडून न्ही प्लेटीन वाडटालें. खातालो तो. ताका लागून हांव थंय वचून बसलें. तो न्ही फीश बीन अजिबात खायना ओके. आनी करी न्ही एकदम टेस्टी जाल्लेली आनी फीश फ्राय तरी बरें आसलेलें ओके. आमी फूड एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो उदो जेवून कांय व्लॉग करून हांवें जस्ट स्टडी घेताले हेजे मागीर न्हिदलो तो. आनी हांगासर दाखयता कपडे लायले दवरला सुकपाक घातला. हे पळयात ते आमी थंय कपडे सुकयता न्ही भायर वयर सगळं फूल जाला आनी सुकना न्ही ते कपडे सगळे ओले आहा. म्हटलें आतां आयज धुलेले कपडे हे म्हटल्यार हांगा घालया म्हटलें. आतां पळय फॅन एक नंबर फॅन लावन दवरला. सुकता रोखडे तशें कांय ना कित्याक मशिनाक घातला न्ही सुकता रोखडे. आनी मम्मी हांगा कितें करता आई आयज मेळोंक ना आय मसाळ्यांक आईन आयज न्यू मॅक्सी घातला. आनी आमी पयर न्ही चिकल कालोक गेल्ले पळय ते आमी हांगा गेल्ले न्ही एकताच्या घरा तेणें दिल्लें म्हाका साडी आनी मम्मी एक नायटी दिला. एकता पळय हांव मम्मीन घातला आयज नायटी बरें जाला म्हणजे सारकें फिटींग सारकें आहा. आनी मम्मी हांगासर कितें करता तूं हां हय. सो लास्ट टायम न्ही आमगे सबस्क्रायबर येयल्ले न्ही इमॅक्युलेट फर्नांडीस तिणें न्ही गरम मसाल्याचें एक पॅकेट दिल्लेलें सगळें मिक्स आसलेलें. चक्रफूल लवंग आनी कितें कितें ब्लॅक पेपर सगळें मिक्स आहा ती आतां सगळें सेपरेट करता आनी एक डब्यान घालून दवरता. आनी बरें आहा तें वास बरो येता सामकें म्हणजे फ्रेश आसा सामकें. आनी भायले न्ही म्हणजे मसाले बरे आसता. हांवें दुबयसून हाडलेले मसाले बी सामके कितें सांगू तुमकां वास सामको बेस्ट. पळय हांगा मेळटा पळय गोंयान तिखट आहा न्ही गे. मम्मी म्हणटा हें एक खावून पळय म्हणटा सामकें तिखट आहा. हो पळय खावपाक गेलो एका असले बिसले खावपाक दी आं पळय दाखय हे तेणें ती इल्ली पळय इमॅक्युलेट फर्नांडीस तेणी असले दिला आनी सामकें तिखट आसा आनी वास न्ही सामको बेस्ट जाता. हांगा कांय ना डुप्लिकेट तेजें हें घेतालें प्रोजेक्ट यो रे दाखयता तुमकां. ते आमकां न्ही हें प्रोजेक्ट न्ही जेन्ना आमी फिफ्था नंतर आसताले हेंकां आतांच आहा थोडाक कांय ना मसाले स्पायसीस आनी 5 टायप्स स्पायसीस आनी नांव बरोवपाचें इतलेंच. सो ताका न्ही हांवें स्टीक करून दिला ताका कळना न्ही स्टीक करून दिला. हांवें म्हटलें पळय तिखट खायनाका म्हटलें खालें धांवलो आतां टॉयलेटीन ओके. ताका हांवें स्टीक करून दिला मातशें सुकोनी म्हटलें आनी ताका तें बरें म्हटलें की तेणें बरोवंक जाय न्ही तें दाखयता तुमकां. सो हांगासर न्ही 5 टायप्स ऑफ स्पायसीस राव रे क्लोव्स मागीर हें कार्डमन ब्लॅक पेपर सिनामन स्टीक आनी बे लीफ ओके. आत्तां मातशें गम लायला सुकोंक ना अजून. सो हांवें म्हटलें आतां बरें रित्वीक हांवें हांगा हें भरला स्पायसीस कलर कर अशें भितर कलर कर अशें कलर कर अशें अशें आनी सारकें प्रोजेक्ट मार्क्स जाय ताका. हय रे तुका सगळें खबर आहा सारकें कर आं कर आतां थंय दवर आं कर सारकें कर सारकें मारा. सो जालो हेजो फायनली प्रोजेक्ट ओके रे पळय स्पायसीस क्लोव्स कार्बन आणि सिनेमन ब्लॅक पेपर आणि ओके चल ओके. सो काल न्ही हांवें चिकल कालोचे व्हिडिओ घातलेले न्ही काल हय काल घातलेले ते हांवें 2दा घालचे पडले म्हाका. फर्स्ट टायम घातलेले तेन्ना व्हिडिओ म्हाजे युट्यूबान डिलीट केले कित्याक लागून खबर आहा तितून खंय म्हाका स्टार्टींग खबर नासलेलें. हांवें घातलें की लास्ट इयर हांवें चिकल कालोचे व्हिडिओ घातला तुमी जाल्यार पळोवंक शकता. पण तो व्हिडिओ न्ही तेंच्यांनी डिलीट करूंक ना. पण जेन्ना तो व्हिडिओ हांवें घातलेले पळय म्हाका स्ट्रायक येयलेले आनी सांगलेलें की अमके व्हिडिओ म्हणजे अमके प्रॉब्लेम जाता ते डिलीट कर म्हणून. सो हांवें कितें केलें तो खंयचे पार्ट नाका पळय ते डिलीट केले आनी घातले. पण आजून पर्यंत म्हाका काय अशें स्ट्रायक बीन कांय येवंक ना. तो व्हिडिओ अजून आसा चिकल कालो. सो कालचे व्हिडिओ हांवें घातले न्ही म्हाका इतले त्रास जाले तुमकां सांगू.
हांवें व्हिडिओ जेन्ना घातले कमेंट सेक्शन आसता पळय कमेंट ते ऑफ जाताले हांव परत थंय वचून ऑन करतालें हांगासर परत ऑफ जातालें म्हणजे कळत ना तें कित्याक लागून तें मागीर एक 2 वरांनी मागीर म्हाका न्ही एक मेल येयले अशें चायल्ड अब्यूज म्हणून कितें येयलें म्हाका कमेंट चायल्ड अब्यूजमेंट आसा म्हणजे ते कपडे बी कोण कांय घालना न्ही म्हणजे फक्त शर्ट बीन कोणें घालून नासलेले ताका लागून न्ही म्हाका ते व्हिडिओ न्ही तेंच्यांनी डिलीट केले सो म्हाका हेंच्यांनी दाखयलें खंयच्यान खंय पर्यंत हें जाता म्हणजे स्ट्रायक येयला म्हाका दाखयलें हेंच्यांनी मागीर हांवें कितें केलें ते व्हिडिओ हांवें जे घातलेले पळय ते डिलीट केले आनी परत जे भुरगे दाखयले भुरगे बी आसलेले पळय त्या व्हिडिओन ते सगळे काडले हांवें आनी परत घातले जेन्ना हांवें परत घातले सेम तोच प्रॉब्लेम जालो परत अशेंच कमेंट सेक्शन ऑफ येतालें आनी तेंच्यांनी व्हिडिओ काडूंक उलयलो मागीर हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें आतां व्हिडिओ घालपाचो नाका मागीर हांवें परत घालूंक ना सो घातले आनी काडले परत घातले खूब जाणां म्हाका कमेंट करपाक लागले तुवें व्हिडिओ कित्याक काडले काय म्हणून सो हांवें तो व्हिडिओ काडूंक ना युट्यूबान तो व्हिडिओ काडलो कित्याक तितून स्ट्रायक येयल्लें कित्याक ते कपडे बी नासले न्ही लोकांचे ताका लागून ते युट्यूब न्ही अशें हें करतात मागीर सारकें ते पळयता जेन्ना आमी खंयचेय व्हिडिओ घालता न्ही युट्यूब न्ही पळयता चॅकींग करतात कितें बाबा खंय मिस्टेक आसा कितें हें आहा सारकें पळयतात आनी आमी बी जेन्ना व्हिडिओ घालता पळय कम्युनिटी गायडलायन क्रॉस करूंक जायना एक कम्युनिटी गायडलायन आसता व्हिडिओन कळ्ळें तुमकां न्ही अशें बुरशें कांय दाखोवंक जायना किंवा कळ्ळें तुमकां न्ही अशें सो तितून अशें कांय नासलेलें पळोवपाक गेल्यार कित्याक हांव देवळान गेल्लें आनी ते व्हिडिओ काडलेले पण तांकां ते खबर ना कित्याक ते सो खूब वायट दिसलें म्हाका कित्याक इतले त्रास करून थंय गेल्ले हांव व्हिडिओ काडलेले पावसान भिजून आनी तेंच्यांनी व्हिडिओ डिलीट केले सो कितें करपाचें ते जे आहा थंय देवळान जे तेंचे कितें कल्चर आहा पळय तेच हांवें शूट केलां आनी घातलां सो ताका लागून सो तांकां अशें दिसता की भुरगे बीन कपडे बीन घालूंक ना न्ही अशें चायल्ड अब्यूजमेंट अशें कितें तांकां दिसता आसतलें सो तेंच्यांनी हें केलें व्हिडिओ डिलीट केले 2दा घातले 2दा डिलीट केले सो म्हटलें आसूं म्हटलें आनी थर्ड राव रे आनी थर्ड टायम हांवें आनी ते घालूंक ना कित्याक परत तोच प्रॉब्लेम येतलो राव परत आनी तोच प्रॉब्लेम जातलो म्हटलें मिशू पालो आनी घालनाका म्हटलें सो तुमकां जाय चिकन कालोचे लास्ट इयर व्हिडिओ पळयात आसा तो बरो आहा त्या काय जावंक ना तो सारको आहा ओके तितून जे आहा पळय कालच्या व्हिडिओन सेम आसा कांय डिफरन्स ना पण तो तेंच्यांनी डिलीट करूंक ना हो तेंच्यांनी डिलीट केलो सो काल सारकें मूड ऑफ जालें म्हजें आनी म्हज्या लायफान हें फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा म्हणजे हांवें कितें शूट केला आनी व्हिडिओ घातला आनी ते युट्यूबान डिलीट केला हें म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम जाल्लें आसा केन्ना अशें जावंक ना सो खूब वायट दिसलें इतले त्रास करून व्हिडिओ काडले आनी आमी एकता नायकाक मेळाले एकता नायक ते व्हिडिओ आसलेले सो ते तेणें म्हाका कमेंट केल्ले मोबायलार वॉट्सॅपार कमेंट सेक्शन कित्याक तुवें ऑफ केला हांवें म्हटलें हांवें ऑफ करूं ना म्हटलें ते युट्यूबानूच ऑफ केला म्हटलें सो मागीर गेलें म्हजें ताका लागून काल मागीर मूड ऑफ जालें म्हजें केन्ना चिंतूंक ना अशें जातलें बी म्हणून केन्ना आयज पर्यंत केन्ना अशें व्हिडिओ म्हाजे डिलीट बीन जावंक ना सो ताका लागून ओके सो इफ कोणाक ते चिकन कालोचे व्हिडिओ पळोवपाक जाय जाल्यार लास्ट इयर तुमी व्हिडिओ पळोवंक शकता सेम आहा ते काय अशें डिफरंट कांय ना सेम आसा ओके सो आयज थोडेशें नांव घेता नांव आसा ग्रेसिया डिसोजा ट्रेजा ग्रेसियस श्री इर्शद एमिलिया डिसोजा वेमी रेमेडियस स्टेली डायस आनी मयुरी वळवेकर आनी एक म्हाका कमेंट केल्लेले पूनम पाटील ते चेडू आमचे म्हणजे व्हिडिओ बीन पळयता खंय ओके ताका हाय म्हण म्हटलें तुवें ताका हाय म्हण यो आनी ताचें नांव आसा अकिरा हाय अकिरा म्हण अकिरा हाव आर यू फायन फायन ओके म्हाका तें खूब फाटीं जाल्लेलें नांव घे म्हणून जावपूच ना घेवपाक पयलें न्ही हांगा वच मागीर लेट जालें की चड व्हिडिओ व्हडले जाले की चड मागीर हांव नांवां बीन घेयना तो म्हटलें आयज घेवया म्हटलें ताका काय मातशें वायट दिसतलें न्ही ताका म्हाजें लक्षान आसतलें हां पूनम पाटील म्हाजें लक्षान आसतलें नांव घेवया म्हणून ओके सो आनी कितें गे आनी कितें आनी कांय ना शिव गेला इव्हेंटाक आयज तेजे हांगा आसा संजय स्कुलान आयज गुरू पौर्णिमा न्ही संजय स्कुलान आयज ताका इव्हेंट आहा आतां 8 जाली येतलो ओके सोंपतलो ते आतां ओके तो चला आयचो हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर डिनर I love you friend. Please do comment, share, subscribe to my channel. कितले फास्ट आहे सारखे म्हण Happy गेला कामात Bye. I love you friends. Please do comment, share, subscribe to my channel. ओके चला बाय Bye.
सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा तांकां विश करया. द फर्स्ट आसा नाव आसा न्यूटन एंड नेस्टर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे न्यूटन एंड नेस्टर. सो आनीक आसा शेरल. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेंच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शेरल, न्यूटन एंड नेस्टर. Happy birthday and many blessings